आमचे IT मिनिस्टर श्री रोहन खंवटे यांनी विजीट दिल्लेली आणि त्यांच्या बरोबर आमचे स्थानिक आमदार श्री जी तारोलकरूय असलेले. पण त्यांचं एक स्टेटमेंट जेन्ना आमी ऐकलो, तो एक स्टेटमेंट म्हणजे एक शॉकिंग स्टेटमेंट कसो म्हाका दिसलो. शॉकिंग ह्याच कारणाक म्हणटा की तेणी त्या स्टेटमेंटान अशें म्हटलें की आलवारा जमनी ह्यो सरकारी जमनी आणि ताका लागून तेजे भरपाई मेळना आणि ते शेतकऱ्यां कडसून सरकार केन्नाय घेवंक शकता. तेजो अर्थ असो जाता. जेन्ना श्री रोहन खंवटे असो बरो सुशिक्षीत मनीस जेन्ना असले स्टेटमेंट दिता तेन्ना शॉक बसता. कित्याक म्हणटा हांव हें की 2017 सालान रेव्हेन्यू मिनिस्टर स्वता रोहन खंवटेच आसलेलो आणि तेणीनूच खुबशे अमेंडमेंट केल्लेले ह्या आलवारा जमनीक आणि ते जमनी कश्यो शेतकऱ्यांक मेळपाक लागून तेजे तेणी अमेंडमेंट बी केल्लेले. आणि आता तो असो उलयता जेन्ना तो IT मिनिस्टर आता परत जाला आणि तेन्ना असो उलयता तेन्ना हे शॉकिंग दिसता. एकदां तुमी जर फाटसून पळयशात न्हू जाल्यार हेका एडजॉयनींग आणि खूब आलवारा प्रॉपर्टीज आसा. आता ही पिढीन पिढी शेतकऱ्यांनी जपोवन दवरल्यात. थंय ते काजी लायतात, आपली पोटां भरतात आणि सरकार येवन कितें सांगता की हे जमनी हेचे सरकारी मालकीच्यो आणि आमी त्यो परत घेतल्यो तेन्ना कोणाक तेजी भरपाई मेळची ना. म्हणजे आता ह्यो जमनी ज्यो शेतकऱ्यान राखून दवरल्यात त्यो ह्या लोकांक लागून दवरल्यात. तुम्ही कित्याक त्या शेतकऱ्यांच्या पोटाचेर खोड मारून तुमचे साम्राज्य वाडोवंक सोदतात. तुम्ही हे खरेंच हांगासर जर कसले बरे प्रकल्प हाडटात जाल्यार तेजी कितें तरी नुकसान भरपाई त्या शेतकऱ्यांक दिवंक जाय. म्हटल्यार आयज तुम्ही शेतकऱ्यांक बेश्टे खोड मारलेल्या भशेन सायटीक काडून उडयतात आनी तुमचं साम्राज्य वाडयतात. सो म्हाका दिसता खंय तरी तेंच्यांनी चिंतपाचें असले स्टेटमेंट दिवच्या पयलीं. आणि त्याच भायर हांव सरकारा कडची मागणी करता, खास करून आमचे चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंता कडची मागणी करता की तेणी एक बरी कमिटी बसोवपाची, ज्या कमिटीक खरोच जो पुर्तुगीज कायदो जो आमच्या गोंयांत चला आसलो आणि आतांचो कायदो जो कितें आसा जेची म्हायती आसलेली असली कमिटी बसोवपाची आणि तेंच्यांनी हो मुद्दो घेवपाचो आलवाराचो. एक भायरसून जर कोण IAS ऑफिसर येता जाका बाबड्याक कितेंच खबर ना आणि तो तेंकां नाका जाल्लेली सजेशनां दिता, नाका जाल्लेली एडवायस दिता, हितून त्रास जाता आमच्या गोंयकारांक. एअरपोर्ट कुशीक येता, 6-7 किलोमिटर पयस एअरपोर्ट आसा हांगासर. सो तेका लागून हांगासर जे भाव वाडला जमनीचो, जे जमनीचेर लोकांचे लँड माफियांची नजर आसा, हे आलवारा तेंकां कांयच न्हू कशें सोंप्या मार्गान हे काडपाचो हे प्रयत्न करतात काय कितें? कित्याक आलवारा जर कोणाची जर जमीन आसता जाल्यार ती 1 आणि 2,000 स्क्वेअर मिटर आसना, ती 50,000, 40,000, 70,000. माझी स्वताची जमीन ह्या इलेक्ट्रॉनिक सिटीक गेल्या ती 71,000 स्क्वेअर मिटर आसा, जिची अजूनय हांव डेप्युटी कलेक्टरा कडची केस फायल करून हांव थंय झगडटा. पूण हेच्या फुडें जर आमचे बाकीचे जर पयशे जाल्यार तुवें कितलेशेच अफ्रामेत आसात. आता हेंची नजर त्यावूय अफ्रामेताचेर आसा काय कितें? कित्याक ह्यो स्टेटमेंटूच तसो जाला न्हू की अफ्रामेत जमनी ह्यो सरकाराच्यो आणि सरकार घेवंक शकता, नुकसान भरपाईय दिवंक शकना. आमच्या आमदारांनी जाहीर सभेक इलेक्शना पयलीं आश्वासन दिल्लें मांद्र्या जाहीर सभेक की आपूण तुवें इलेक्ट्रॉनिक सिटींचे पिडीत शेतकरी आहेत तांकां न्याय दितलो, तांकां कॉम्पेन्सेशन मेळून दितलो. तेच्या उपरांत तुवें सुद्दां तेणें आमकां एश्युरन्स दिल्लो की आपूण शेतकऱ्यांक कॉम्पेन्सेशन घेवन दितलो. तेन्ना आमी आमदाराकूय सांगूंक सोदता की आमदारान आपल्या उतराचेर ठाम रावपाचो, आपले उतर पाळपाचे, उतराक फेल जावपाक जायना. तेन्ना आमी आलवारा एक्टान जर येना जाल्यार प्रोविजन करात. आतां सद्या ही जागा आसा ही 6.5 लाख जागा आसा. 6.5 लाख जागा म्हणजे सादी कमी जागा न्हू. ही 6.5 लाख जागा ते अशीच घेवंक सोदतात. आतां तेंच्यांनी नवीन फॉर्म्स काडल्यात प्लॉट अलॉटमेंट. 500 स्क्वेअर मिटरचे प्लॉट तेंच्यांनी 1200 रुपया रेट दवरल्या पर स्क्वेअर मिटर आणि अबाव 3,000 5,000ची रेट तेंच्यांनी 600 दवरल्या. आमी तांकां विचारूंक सोदता की तुमी जी रेट लायल्या ती 1200 रुपया 500 स्क्वेअर मिटर ती कोणाची जमीन म्हणून? ती आलवारा शेतकऱ्यांचीच जमीन न्हू. तुम्ही जर 1200 रुपया रेट घेतात पर स्क्वेअर मिटर, जर IT डिपार्टमेंट गव्हर्मेंट जर घेता जाल्यार 1200तले त्या शेतकऱ्यांक काय तरी मेळपाक जाय न्हू कॉम्पेन्सेशन. कित्याक मेळूंक शकना? आमी म्हणटा शेतकऱ्यांची फक्त 6.5 लाख जागा वचूंक ना. 6.5 लाख जागा बरोबर पिड्यान पिडे तेंच्यांनी वर्सान वर्साचे कॅज्यू प्लॅन्टेशन केल्ले, ज्या प्लॅन्टेशनाचेर ते उदरनिर्वाह करीत. ते कॅज्यू प्लॅन्टेशनूय तेंचे गेले न्हू, बॅरल लँड वचूंक ना. तेन्ना IT मिनिस्टरान हे जे स्टेटमेंट केला न्हू तेचेर तेणें फेर विचार करपाचो, कायद्यान प्रोविजन करपाचें. कित्याक तर हे TCP मिनिस्टर विश्वजीत राणे जर TCP कायद्यान जर आपूण कायदे बदलू शकता, प्रोविजन करूं शकता जाल्यार कित्याक करूं शकना IT मिनिस्टर? आणि आमच्या आमदारांनी ते करून घेवपाक जाय. आमच्या आमदाराक रिक्वेस्ट आसा की तुज्या उतराचेर तूं ठाम राव आनी लोकांक शेतकऱ्यांक न्याय मेळून दी. आमी म्हणटा की तूं जशें 6.5 लाख जागा जेन्ना तुमी घेतात आनी तुमी ती विकतात सरकार, इतके पयशे तुमी पर स्क्वेअर मिटर घेतात जाल्यार आमच्या लोकांक 100-200 रुपया कित्याक मेळूंक शकना?